3.60 कोटी रुपया खर्च करून फोंडा शहरात हॉट मिक्सिंगाचे काम सुरू झाले। कृषी मंत्री रवी नायकान कामाक सुरुवात केली। प्रभुनगर कुर्टी खांडेपार पंचायत वॉर्डान 2.5 कोटी रुपया खर्च करून हॉट मिक्सिंगाचे काम सुरू केला। पावसाच्या आधी सगळे भितरले रस्ते पुराय जातले फोंड्याचो नगराध्यक्षान उतर दिला। पळयात इंटरनल रोड सगळे हॉटमिक्स करपाक बायच्यान आमी पॅचवर्क सुरू जातले आनी त्या इमिजिएटली केणी मिनिस्टर केणी आसा हांगा जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी तेणें सांगलां की तो बरो रोड करून दितलो इमिजिएटली करतलो आनी तो एप्रील एंड म्हळ्यार 3.60 crore 3 crore 60 lakhs असो जी लँड आसा 3.5 किलोमीटर इंटरनल रोड बी थोडे आमी हॉटमिक्स करता तशेंच प्रभुनगर तो बी 2.5 कोटीचो तो आतां हॉटमिक्स फुडले विकत सुरू जातलो हॉटमिक्स थंय आमी पॅचवर्काचे आतां चालू ते आमी आज ते उद्घाटन करतले हॉटमिक्स खातीर। सो हे सगळे रोड एप्रील एंड म्हळ्यार मॅक्झिमम रोड आमचे हॉटमिक्स जातले। सो आमकां बरी गोष्ट पावसा पयलीं आमी सगळे खूब वर्सां उरलेले पेंडींग कोवीड जाले आनी बाकीचे जे कामां सिवरेजी कामां आशिल्लीं बाकीचे कामां आशिल्लीं त्या नंतर हे सगळे हॉटमिक्स जातले म्हळ्यार रोड आनी लोकांक बी मातशें बरें मेळटा। पयलीं टेंडर घेतले ते बरें जावपाक जाय मार्केटचो आशिर्वाद एक मेळपाक जाय फुडल्यानी यो फुडें यो मरे हेका पयलेच पार्टीन फोंड्याक काम घेतलां आनी तें काम तो बदल्यान काम करून दितलो फास्ट करून दितलो आनी हें काम जातलें आनी हें काम तेका आमचे 3 कोटी 60 लाख आनी ते नंतर आमी प्रभुनगर सुरू करता रस्तो थंय आमी 2.5 कोटी आनी आयच्यान सुरू जातलें काम सगळें आनी फुडल्या हो एक मेन सगळें जातलें आनी इतलें सांग जातलें एक म्हयनो ह्या म्हयन्या भितर जाता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।